जसे पेपराचेर न्यूज आमकां कळून येयला की एक्स चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सनान रिव्हिजन पिटिशन फायल केला मिनिस्टरा फुड्यान आनी अंडर सेक्शन 303 मिनिस्टरान हियरींग कॉल केला DMA चीफ ऑफिसराक आनी प्रिजायडींग ऑफिसराक की तेंच्यांनी हियरींग करपाचें म्हणून. पूण आमचे एडवायजर आमचो लिगल एडवायजर आमी ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी आमकां कळून येयलेलें आहा की 303 सेक्शन हे खंयच्याच मोशनाक एप्लिकेबल जायना. जे कोणी मोशन हेच्या पयलीं मूव केल्लेले आहा तें मोशन कोणी अपील केला पळय ते हायकोर्टान केल्लेलें आसा. हे फर्स्ट टायम आमी पळयता की मिनिस्टरा कडेन अपील केल्लेलें आसा. म्हाका फूल विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा आमचो जो मिनिस्टर आहा तो रायट आहा पळय त्याच मार्गान वयतलो. तो खंयच्या प्रेशराचेर किंवा खंयच्या बायसाच्या प्रमाणे तो हांगा थंय हालचो ना. तो आपले डिसिजन सारके घेतलो हे आमकां फूल खात्री आसा. आमी ऑलरेडी आमचो एडवोकेट काडलेलो आसा आनी आमी इंटरव्हेन्शन पिटिशन ऑलरेडी फायल केल्लेलें आसा मिनिस्टरा कडेन. जेन्ना तेंचे हियरींग आसलें पळय तेन्ना आमचो एडवोकेट आसतलो आनी आमचे तेंच्यांनी आयकून घेवपाक जाय आनी कितें डिसिजन घेतलो. म्हाका दिसता की मिनिस्टर सुद्दां जे रायट आहा पळय तें डिसिजन घेतलो. आयज पासून आमी आयकलेलें आसा की खंयच्याच मिनिस्टरान हें मोशन आयकून घेवंक ना. तें फक्त कोर्टान एप्लिकेबल जाल्लें आसा, पूण मिनिस्टरा कडेन केन्ना जावंक ना. कॉन्फिडन्स मारले 3 तारीख ताची मिटींग जाली, स्पेशल मिटींग, आनी तेन्ना 13 जाणांनी वोट केले. तातूंत भितर एक इनवॅलीड जाला आनी 12 जाण तुका वॅलीड जाले, 12 वोट्स. सो जर नो कॉन्फिडन्स पास करतलो जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ कावन्सिलर्स म्हळ्यार 25तल्या 13 जाणांनी वोट करपाक जाय, 13 वोट पास जावपाक जाय, वॅलीड जावपाक जाय. तें जावना. ओन्ली 12-0 जाला. तेका लागून ते हेणी प्रिसायडींग ऑफिसरान तुका की रॉंग मॅसेज हे पास केल्ली आसा, ऑर्डर पास केल्ली आसा. 12-0 म्हणल्यार हांव तुका पडना, मेजॉरिटी जायना. 13 जाल्ली जाल्यार मेजॉरिटी जाताली आनी ते नो कॉन्फिडन्स पास जाताले. म्हणटरी हांवें त्या डिसिजनाक चॅलेंज केल्ली आसा. हांवें रिविजन ऑफ एप्लिकेशन घातलें आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन, कित्याक म्हाका न्याय दिवचो म्हणून. See, there was the election of the chairperson and the vice chairperson. This no confidence motion was moved on by some councillors, and it had taken place on 2nd of May. So on that day, the presiding officer had declared his verdict, saying that the motion was moved against the chairperson and the vice chairperson. There was some this debate in the process which was conducted on that day. And aggrieved party has approached the urban development minister under section 303 of the Municipality Act for a revision of the order passed for the no confidence motion. They have said that the presiding officer has not conducted no confidence motion meeting in the whatever fair manner. So they have challenged the order of the presiding officer. And now the urban development minister has fixed a hearing of the revision petition and fixed on 10th of May at 4 p.m.